सुडाचे 2 अधिकारी हांगा 4 रस्त्यार चावडी मेरेन म्हणजे शेळारा मेरेन तेमी पळोवणी केली आनी तुमी तांकां इंस्ट्रक्शन दिलें. नगरपालिका क्षेत्रा भितर सौंदर्यीकरण करचें ही खूब तेंपाची मागणी आसली, ती आयज तुमी करपाक सोदता. कशें कितें जातलें तें? एक विषय आमकां खबर आसा की आमी बाकीच्या मतदारसंघांतलो वेगळे प्रोजेक्ट घेत आसतना आमी म्युन्सिपालिटीचे आमचे विशेष करून 3 प्रोजेक्ट. एक सगळ्यात मोठो तो चावडी शहर म्हणजे 4 रस्त्या पासून ते पुलीस स्टेशन पर्यंत आसा न्ही ब्युटिफिकेशन जावचें हो आमचो एक ह्या प्रोजेक्टा संदर्भातली मागणी लोकांची आशिल्ली. आमचे नगरपालिकेचे सगळे नगराध्यक्ष आनी बाकी सगळ्यांचे म्हणजे अर्थात काणकोण शहर जे आसा ती ब्युटिफाय जावचें हो डिमांड आशिल्लो. दुसरो आशिल्लो फीश मार्केटाचे वस्त आसा तेन्ना बिकट आशिल्ली आनी तोय फीश मार्केटाचो विशय आसा न्ही तो त्या संदर्भात डिस्कशन जालें. आनी तिसरो विशय म्हणटा तो आमी म्हणजे काणकोण आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे बिल्डींग आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसा ती आमचे कृषी भवन जे जाग्याचेर करता थंय करपाच्या संदर्भांतलो असो विशय आसा. अशे 3 प्रोजेक्टाचे पाठपुरावो आमी सातत्यान करता. आज विशेष करून जे आसा न्ही चावडी ब्युटिफिकेशन संदर्भात जी सुडाचे जे 2 अधिकारी आसा घेवन जे आसा ताणें आमचो हायवे पासून म्हणजे 4 रस्त्या पासून ते आगोंद वचतो भाग आसा तो पासून की ह्या सज्यान पणसुल्या वचपी रोड पासून म्हणजे कशा तरेन ते ब्युटिफाय जावंक शकता आनी त्या संदर्भात आमकां 10 कोटी रुपया आमकां तशी तत्वता मंत्र्यान मान्यता दिल्ली. म्हणजे तातूंत कशें बसता आनी कशा तरेन ते ब्युटिफाय जावपाक जाय ह्या संदर्भातलो डिटेलिंग करपा खातीर म्हणजे आमकां कितें जाय म्हणजे आमच्या नगराध्यक्ष आसता नगरसेवक आसता बाकी सगळे तांकां नेमकें कितें जाय ह्या संदर्भात आज आमी चांचपणी केली. प्रत्यक्ष फिजिकली ते वचून ते आयले आनी आत्तां आमी बसून जे आसा न्ही की रफ ढाचो तयार केलो आनी तांकां सांगलां की फुडल्या 15-20 दिसां भितर आसा न्ही कन्सल्टंट एपॉयंट करून जो आसा न्ही ताजो एक पूर्णपणे जो आराखडो जो आसा न्ही आमचो उडोवचो आनी शेवटी की जुलय किंवा 15 ऑगस्ट पयलीं आसा न्ही तो टेंडर करून जो आसा न्ही आमकां सप्टेंबर पर्यंत काम सुरू जावचें अशा प्रकारचो आमी टार्गेट दवरलो आसा. आनी तातूंत भितर आमचे फीश मार्केट आसा ताजे प्रोसेस कंप्लीट जाता. एक फायनान्शियल अप्रूवल उरलें आसा फुडले 4-5 दिसां जर मेळ्ळें आसा ते फुडल्या 10-15 दिसां भितर आसा आमी केन्ना ताजे फावंडेशन स्टोन बसूं शकतले. तिसरो म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो की आज मामलेदार ऑफिस डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा कंजस्टेड जाल्लें आसा. आज रिक्वायरमेंट खूब वाडलेली आसा. अशा स्थितीक जे आसा की मुख्यमंत्र्यांनी आमी सगळ्यांनी एक डिसिजन घेतलें आसा की जी कृषी भवनाची म्हणजे एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटची लँड आशिल्ली त्या लँडा भितर की आमी डेप्युटी कलेक्टराचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसा ती बांदची आनी शक्य आसत जर जायत ती पयले आनी दुसरो फ्लोर जो आसा न्ही म्हणजे कृषी भवना खातीर आसा दिवचो अशा प्रकारचो प्रस्ताव दवरलो आसा. ताज्यो फॉर्मेलिटीज जे आसा न्ही थोड्यो उरलेल्यो आसा आनी त्यो ताजो पाठपुरावो करपा खातीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सतत प्रयत्न करता. आजय आमच्या आजच्या मिटिंगेमध्ये ताजोय उल्लेख जालो. आज ती बिल्डींग कितें करता आतां जी बिल्डींग आसा पळय डेप्युटी कलेक्टराची बाकीच्या खूब ऑफिसां वाडत गेली न्ही ती बिल्डींग अशी ती बिल्डींग उरतली पण ती ल्हान एखादी जर बिल्डींग ती म्हणजे कामगार असं जर जाय जाल्यार ती रिनोवेट करून जो आसा बाबा तातूंत एग्रिकल्चराची जमीन आसा ती रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ट्रान्सफर करतली आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ती तो सगळो जो प्रोजेक्ट आसा तो फुडें वचो. आनी कृषी खात्याक म्हणजे एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाक आसा न्ही ताजे पयलो दुसरो ताजे रिक्वायरमेंट कशें आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकांय ती जमीन दिली वतली. सर ह्या बिल्डिंगेक ते फर्निचर आनी वयली हाजे खातीर आज जी सोडाचे आयले तांकां कितें इंस्ट्रक्शन दिलां बेगोबेग हें करचें म्हणून? आमी सुरवाती पासूनच आमी पाठपुराव करत आशिल्ले की थोडेशें म्हणजे जे मटेरियला संदर्भांतले जे काम आसा तें उरिल्लें आसा तें काम जाल्या उपरांतूच सामकें पूर्ण ती बिल्डींग आसा न्ही तातूंत हँडओवर करपाक शक्य जातली. आज सद्याक सगळें कामकाज सुरू आसा. एक सुंदर अशी बिल्डींग आसा इल्लेशें काम उरलें आसा ताजो पाठपुराव आतांच्या मिटिंगेक आमी केल्लो आसा आनी तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. सर हें सौंदर्यीकरण कितली हेजे भितर कंप्लीट जातलें म्हणजे कितली तेप लागतलो? तसो बरो कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळो आसा जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता एक वर्सा 1.5 वर्सां भितर पूर्ण काम कंप्लीट जातलें. आमी जर बाय सप्टेंबर पर्यंत जर काम सुरू केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार फुडले सादारणशें म्हाका वर्सभरांत मिनिमम 70-80% काम कंप्लीट करून येता त्या डिसेंबर पर्यंत आसा तें काम ते पुराय जावपाक व्हडलें कठीण कांय ना आनी तशें खूब मेजर स्ट्रक्चर्स ती व्हडली कांय ना. सुडा डिपार्टमेंटांतल्यान येयल्या
आनी एक आयज काणकोणाक नगरपालिका क्षेत्राक जो ब्युटिफिकेशन करपा जाय सौंदर्यीकरण ह्या खातीर तुमी सर्वे केला. आतां तुमी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकराची हें घेवन तांकां सांगलाय बी. तुमी कितें केलें मातशें आज सर्वे म्हळ्यार खंयच्यान कितें केलें? आमी ते स्टार्टींग पॉयंट आसा पळय काणकोणा भितर सरता वेलकम टू काणकोणा थंयसरल्यान आमी स्टार्ट केलें. थंयसरल्यान तांकां एक हेरिटेज अशें काणकोणची कितें देवळां आसा थंय चर्च आसा वा आनी कितें बीच आसा पळय तसलें चित्र घालून ताणें आर्क कर म्हण सांगलें. आनी मागीर थंयसरल्यान ते सारकें आमी ते शेणडेर जंक्शन पासून दोनूय वटेनी फुटपाथ गटर आनी ब्युटिफिकेशन इल्युमिनेशन अशें लायट बीन लायट तशें हें कर म्हण सांगलें. मदीं मदीं तांचे भितरलें दत्त मंदीर आसा पळय थंय इल्युमिनेशन कर म्हण सांगलां. मागीर आगोंद पालोळे वचपाच्या रोडार थंय पासून एक सर्कल कर म्हण सांगता एक ट्रायंगल 4 रस्ते जंक्शनाचेर. मागीर ब्रिजा पोंदार आसा पळय थंय मातशें कितें वेगळोसो वाठाराचो पिक्चर अशें ड्रॉईंग अशें कल्चर. आनी चावडी येतकीर चावडी बाजारांत चावडी बाजारांत ते गणेश उत्सव करतात न्ही सर सार्वजनीक गणपती थंय तें एक फूल कंप्लीट शेड जाय म्हणटा मंडप. एक शेड कंप्लीट शेड कवर करून म्हणजे हायट 5 मिटर आनीक हाय मास्क जाय तांकां आनी गटर सायडीन गटर सबंद रस्त्याचेर तुमी लायटी घातले सौंदर्यीकरण. ह्या प्रोसेसा खातीर तुमकां कितले वेळ लागतलो ऑलमोस्ट? आमचे आतां पयलीं अपॉयंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट आसा मागीर आमी टायम लागतलो एस्टिमेट करपाक. आतां जें कितें करता तें प्रायमरी लेवलाचेर तुमी? हय हय हें आतां फक्त आमचो आयज इनिशियल इन्स्पेक्शन अजून आमचो कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्लो ना. कॉन्ट्रॅक्टर मागीर ताजे उपरांत एकदां एस्टिमेट जालो आमची गव्हर्मेंट अप्रुवल जाय ताजे उपरांत मागीर आमी टेंडर फ्लोट करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करता. तुमचें नांव कितें? हांव मास्या. आनी तुमचें? मागीर सावित्री तुळसकर. थँक्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.